वाडातल्या मुळजे वाठारात देव दादोबाच्या पावन थळार व्हडा उमेदीन पारंपारीक धालो उत्सव मनयलो। लोक संस्कृताय दाखोवपी वेगवेगळे खेळ धालांच्या माध्यमांतल्यान थळाव्या बायलांनी सादर केले। गोंयच्या दायजातले हे पारंपारीक धालांतले खेळ लोकांच्या आकर्षणाचे केंद्र थारले। गोंयच्या लोकसंस्कृतायेचे दायज सांबाळपी हो धालो उत्सव पळोवपाक थळाव्या गांवकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात थंयसर आपली हजेरी लायली। बाबला बहुमान केलो लाडोबा देवस्थान मरडीवाडा मोरजी आयज आमचो धालो उत्सवाचो आयज हो 6वो दीस आनी हे 6व्या दिसा आमी भरपूरशी खेळ खेळ्ळी हांगा। पयलीं धालो खेळ्ळो, धाल्या उपरांत आमी मोरांनी खेळ्ळी, जाते मांडले आनी आतां आमी हांगासर मडके आमची पारंपारीक आमचो ही दोगांय जाण माय आनी चेडूं ही आमची मडकेच्या बाजारान येयली। बरे तरेन तेंच्यांनी मडके घेतल्यो, भायले पयशे हाडले आनी हांगा भरपूर खेळ असो काय भुरगीं ल्हान आमी सगळीं जाणां बरी तरेन आमी मजा करता, हांगा हांसून खेळोन दीस काडटा। बरे दिसाक आमकां 8 दीस आमचो कसो वयता तो कांयच कळना। फाल्यां आमचो 7वो दीस आनी हांगा आमचो बरे तरेन हांगा पारंपारीक खेळ जातलो, सांस्कृतीक प्रोग्रामूय जातलो, हत्याचे रोमाट जातले आनी आयतार दिसा आमचे हांगा सावत जातले। सावत जाल्या उपरांत हांगासर सांगाता जातली धालो उत्सवाची आनी सांजच्या वक्तार हांगासर सत्यनारायण पुजा जावन हांगासर धालोची समाप्ती जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।